लोया मैदानाचेर एक सकाळची जावं संध्या तिळसांजचे एक पासय मारले जाल्यार लोया मैदानाचेर कितें चल्लां तें सगळें पळोवपाक मेळटा. खंयचे खंयचे लोक येतात थंय न्हिदतात, हळशीक करतात. स्टेजी फाटल्यान जर पांय दवरपा आसना तो संडास जाल्लो आसा, थंय कोणी विचारलें जाल्यार तांकां ते गाळी मारपाक येतात. आनी थंय म्हाका म्युन्सिपालिटीचो उद्देश थंय एक तांणी व्हरून थंय डस्टबीन दवरला. ते डस्टबिनांत सगळो हाडून कोयर थंय घालतात. लोया मैदान कांयच गार्बेज जनरेट करना म्हणटकीर तो हेतू थंय डस्टबीन दवरपाचो हेतू कितें तो म्हाका कळना. आनी आजूबाजूचे लोक आपली गार्बेज हाडून थंय डंप करता. एक दीस हांवें सोशल मिडियाचेर एक फोटो घातिल्लो, कोणें आपलो फुटिल्लो कमोड हाडून थंय दवरिल्लो लोया मैदानाचेर. लोया मैदान कमोड आनी हळशीक दवरपाची जागा न्ही. म्हणजे ह्या लोकांक आजून लोया मैदानाचें म्हत्व कळुना. म्हाका दिसता थंय निवळसाण येवपा जाय, जाग्याची वापरपाची आनी संडास म्हणून जो वापरतात तें बंद जावपा जाय. आनी तो बेडरूम न्ही कोणाचोय, थंय न्हिदपाचो जागो न्ही आनी थंय एंटी सोशल एक्टिविटीज जातात पळय त्यो बंद जावप. म्युनिसिपालिटीचें तें प्रॉपर्टी म्युनिसिपालिटीची, पूण म्युनिसिपालिटी ते मेनटेन करूना. आमी आज पयलेच फावटी हांगा आयले अशें समजूं नाका. आमी कितले फावटी चॅरपर्सनाक मेळ्ळ्यात, कितले फावटी चीफ ऑफिसराक मेळ्ळ्यात. ते लोहिया मैदान जें आसा तें देवळांत कितें करतात, देवळांत घाण करतात, देवळांत मुततात ना न्ही. देवूळ कशें तें सांबाळपा जाय. आनी तुमी जर आतां वचून पळयशात जाल्यार तो पब्लीक मडगांवचो पब्लीक संडास जाल्लो आसा. ते भितर वचपाचें ना. कितें प्रोग्राम आसलो की सान्नो मारतात आनी निवळ करतात, तितलेंच. थंय बेबदे रातचे कितें कितें करतात, बायलां दादले कितें करतात. आमचे कडेन त्यो कंप्लेनी येतात, आमकां सांगतात. इश्यू पालिके मेरेन पावल्या उपरांत पालिका मातशी जागी जाल्ल्या भशेन दाखयता. सेक्युरिटी घालून सगळे गैरप्रकार बंद करता म्हूण सीओ उलयला. In fact, I understand the sentiments attached to Loya Maidan. I have recently taken over, and when I had gone for rounds, I had not seen the security guard somewhere in the beginning of December. And that's the reason why I have not released any payments to the security personnel. Now, the apprehensions raised by the members of the public, including the freedom fighters, will be taken care of. And I'll ensure that both the gates of the entrance of Loya Maidan are locked, and simultaneously also ensure that even during the daytime there is some security personnel being posted over there to ensure that there is cleanliness and people do not go and mess up the place. प्रुडंटा खातीर भीमा पाटील.